लोकशाही वस्त्या उमरू ते खंय गेला रे? अरे गोय ना उमरू सध्या ते चेडवा खातीर लग्नाक नवी स्कीम आयल्या पळय आदार करपाची त्या खातीर मरे ते वाड्या वयल्या चेडवा खातीर सगळ्या भोंवत आहा ते फॉर्म भरपाक. अशें हय वस्त्या पावस पडून गेलो की ना चायेची मरे डल्लो फेका आणि आमच्या अमृत्याच्या हातातली च्या मरे म्हणजे 5 स्टार हॉटेलांतल्या चाय परस चवदार. अरे आता च्या पिवपाचें इसोर तूं. कित्याक रे? अरे उमरू ते सारके बिजी आहा ते आनी थर्मासूच घेवन मोतो सगल्याक. फॉर्मास हय. कित्याक रे? अरे आता कला अकादमीची भजन सर्त सुरू जावपाची आसा खंय. अमृत्यान एफर्ट वाडयला खंय रेकॉर्ड ब्रेक. ह्याच वाड्यावयल्यो अमृतची टिमी 4 आसात. हय ताका लागून तेंचे ऑर्गनायझेशन करपाक तांकां हेल्प करपाक अमृते सारके वावुरता. दादल्यान फाटी घातली मरे बायलांनी. हय वय अमृत्या ये बस. तुम्ही सांगतात न्हू रे विधानसभेन 33% सुवात्यो राखीव दवरतात म्हणून बायलां. आता मरे आमकांच बायलांक दादल्या बरोबर जोडून आमचो आंकडो वाडोवचो पडटलो. आर्रा हे आमकांच धमकी दिता मरे. अरे धमकी न्हू रे अरे तुम्ही बायलांक पळय कुसकूट मारतात तेजे म्हाका सामकें वायट दिसता. आमचे एलिनाक पळय रे कशें कामां करीत आसा ती. त्या दिसा मोती इतली हासल्या जाणा एकदम खूब खूब करून हासल्या मरे गोयना. कित्याक हसल्या रे? अरे ती पर्रीकरान ती स्कीम सांगल्या ती. अरे ती लाडली स्कीम मरे. हा ती स्कीम मरे पयल्याच काजाराक मेळटली आनी 10 वर्स जाल्यार बायलेक मेळपाक ना अशें ते जर्नलिस्टां सांगतकूच एलना बाय खूब 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 हासले मरे थिंगा. अशें? अरे पोस्त्या हांसप जिवाक बरें. दत्तू आप्पा खंय गेला गो? धोत्तू आप्पा फोण्या गेला. फोण्या? हय तेका आयज मरे ते भाशण आसा थंय. भाशण? हय जाण उमृत्या आता विधानसभा सुरू जावपा जाली. आता आमचो टायमपास मात बरो जातलो हा गोयना. वो आनी कसलो टायमपास रे. आता हिरो कप सोंपले. आता डिस्कशनाचे आमदाराची लायव्ह टेलिकास्ट आमकां पळोवपाक मेळटले. कोण तापता कोण रागा जाता कोण उलयतना आखोळटा सगळें चोवपाक मेळटले. दिगंबरान खंय मरे 100 वयर प्रश्न विचारल्यात. अरे तो तर ऑपोजिशन आहा. आमच्या विष्णू वागान लेगीत 100 प्रश्न विचारल्यात कोंकणीन आनी मराठीन आनी तो सांगता कितें जाणा म्हाका त्याच भाशेन प्रश्नाचें उत्तर जाय म्हणून. काँग्रेस कमिटीन खंय मरे पार्टीचे काम तळागांवांनी व्हरपाचें थारायलां. पयरूच तेंचे मिटिंगेन थारलां. काँग्रेसचे मिटिंगेन कितें जालें तर रे? हे मिटिंगेन मरे मनोहर आजगांवकर तापलो. हे विचारूंक जाय ते प्रश्न विचारूंक जाय अशें सांगपाक लागलो. तेणें मरे खलपाचेर आरोप करतकूच खलपूय आजगांवकराचेर तापलो. अरे गोयना हे घराचेर एक मिनट तापता आनी विधानसभेचे सरकाराचे कोण तापतलो रे? अरे जे तापपी आहात पळय आमदार ते थोण आहात. आषाढांतल्या पावसा भशेन. अरे जे तापल्यात पळय तांकां विधानसभेन वचोन फुडें तापोवंक मेळना. एकचार आसलो न्हू जाल्यार विरोधूय कडक जावपाचो. आता आमी मरे गोयना डायरेक्ट मॅच पळोवया. कसली मॅच रे बसत्या? अरे विधानसभेची. दत्तू आप्पा तूं फोण्या गेल्लो कितें रे? हय रे त्या फोणेच्या तरणाट्या पत्रकारांनी मरे एक संघटना घडयल्या अंत्रुज पत्रकार संघ. पत्रकारांचेर कर्तव्य ह्या विशयाचेर व्याख्यान दवरले म्हणून हांव थंय उलोवपाक गेल्लो. दोत्तू आप्पा फोण्या पत्रकारांच्यो 2 संघटना आसा कितें रे? तुका मरे नाका जाल्ल्यो राटावळी सदांच जाय. अरे आमच्या घरांनी 4-4 चुली असतात. मागीर आसूं तो ते तरणाटे मरे अपूर्बायेचे म्हणून हांव गेल्लो आनी तांच्या हातून हांवें एक व्याख्यान दितना तांकां सुनयलें पत्रकारा खातीर म्हणजे तुमच्या स्वता खातीर एक कोड ऑफ कंडक्ट लागून घेयात आनी समाज सेवा करीत रावात. दत्तू आप्पा लव मामेकार येयल्लो रे? हय आशिल्लो. बरो मनीस तो. दोत्तू आप्पा तुमकां मरे तो खूब रेस्पेक्ट दिता. अमृत्या तुझ्या त्या थर्मासात चहा आहे का ग? आहे तर आम्हाला फक्कड चहा पाज ना. राजे भजन स्पर्धेच्या बायलांना नाही महिलांना चहा घेऊन गेले होते. तो संपला. तुमच्याकरता कार्यकात चहा करून आणते. आपली सेवा करण्याचं भाग्य मिळणे हा तर आम्हा पामरांना आनंदाचा क्षण आहे. अगो क्षण न्हय क्षण क्षण तरी बरें शेण म्हणून लोक हांवें सांगलें तो फोण्या पळय ID प्रकल्प इतली वर्सां रगडटा तो पयलीं जाग्यार उडय म्हूण सांगला.
अरे हेल्थ हे लोकांचे मेन प्रॉब्लेम मरे. ते जर जाग्यार उडयत न्हू लोकांचे आशिर्वाद मेळटले. फकत मतां मेळ्ळी म्हूण जायना. फोंड्या दुसरो प्रॉब्लेम कितें आसा मरे पार्किंगाचो. ताचेरूय उपाय काडपाक सांगला. आतां मडगांवच्या नगरपालिकेन पार्किंग प्रोजेक्ट आनी फ्लायओव्हर ब्रिज ह्यो 2 मरे सुचोवण्यो केल्या मुखेलमंत्र्यांक. तशें कितें तरी करा म्हण तांकां हांवें उपाय सुचयल्या. कळ्ळें तुमकां? तांकां तें आवडलें. दत्तू अप्पा, लाडली लक्ष्मी हे विचित्र नाव अशें दिलां सरकारान हे स्किमीक. अरे लाडली म्हणजे अपूरबायेचें. आतां अपूरबायेचो हो शब्द घेतिल्लो जाल्यार मरे मराठीवादी बॉब मारपाचें. आनी लाडकी हा शब्द जर वापरला असता तर कोंकणीवाद्यांनी ना उगाच आरडाओरडा केला असता. म्हणटकूच कोंकणी नाका आनी मराठी नाका. बिलावर हो शब्द वापरलेलो इंग्लीश शब्द जाल्यार ते गेट वेल सून ग्रुप आसा पळय ते बोवाळ मारपाचे. म्हणटकूच मरे ही मदली वाट बरी लाडली लक्ष्मी हिंदी शब्द तो. हे काय विचारणा झालं. जगात चहा घ्यावी तर ती अमृत्याच्याच हातची. पण हे अमृत्या मरे साधे बावडे. कळ्ळें? अरे ताका जर तूं फटयशी न्हू ते रोखडेच फटावता. हय, ताका ते कुलकर्णी दाम्पत्य पळय आयल्ले रे ते टोपी घालून वचपाचें. तुम्ही वाटयले म्हणून हांव साल्वार जाले. ना जाल्यार म्हजो 1 लाख रुपया तांच्या भोकीक वचून हांव फोंडान पडपाचें. कितें जालें तो? म्हणून सांगता पेपर वाचा म्हणून. अरे ते एक दाम्पत्य आयल्ले कुलकर्णी म्हणून ते खंयचे गोंया भायले आसतले. ते पणजे आल्तिनोचेर आयले पयलीं. कळ्ळें? आनी लोकांक तांणी सांगलें कितें की आमचे कडेन पयशे डिपॉझिट करात 15% व्याज दितलो. लोक बोलले आमचे गोंयकार ते रोखडेच. तांच्यांनी सांगलें की आमी कसले तरी एक न्यूज मॅगझीन काडटा, तुमचे पयशे आमचे कडेन दियात. घे. मागीर थंयसून ते मडगांवां गेले. कितल्याशाच लोकांक मरे तांच्यांनी टोपी घाली. बायलेक खंय दवरल्या आनी घोव खंय फोदारी आसा. हाचे रिजन कितें तर गो? अरे कपाल तुजें. इतल्यो बँको गोंयकारांक नागोवन गेल्यो तरी आमचे गोंयकार सुदरनात. आशाड्डे कशे व्याज चड दिता म्हणलो रोखडेच उडयो मारतात. मतदारांनी दिल्ल्या उतराक लोक पाव दिनात. त्याचो पंचनामो आता जातलो मा विधानसभेत त्याचो. घोडा मैदान जवळ आहे. बघू शिता फुडें मीठ कित्याक खावया. प्रश्न खूब आसात, फक्त विचारपाक जाय. कसले तर ते नक्षत्रां मेजप मगो सोंपें, पूण प्रश्न मेजून जावचे ना. समस्या खूब आसात. मायनिंग आसा, ड्रग्स आसा, कॅसिनो आसा, कितलेशेच प्रश्न. कायदो आनी सुवेवस्था जाग्यार आसा. विमानतळाच्या विशयाचो जाला गोंधळ. टुरिजमाच्यो कितल्योश्योच समस्या उपरासल्यात. आनी ते शिक्षण आनी माध्यम आसा पळय ताजे विशीं कितें चलतलें तें हांव नकळो तो एक प्रश्न आसा. दरोडे चालू आसात, बँको लुटतात, दर दिसा देवळां फोडटात. कितें म्हण सांगपाचें. रस्त्यार वचून पळय रस्त्यार वणकुलां पडल्या काय ल्हान बांयो जाल्यात तें सुद्दां कळना. महेश स्थलांतरितांचो वाद आसा. अरे मुणकारांच्यो कूळ कायदो केसी पळय आहा ते तुंबून उरल्यात. कितले प्रश्न आसात रे. सगळेच अस्वस्थ आसा खंय. अशें कित्याक? आनी हांवूय तेंच म्हणटा. सगळे म्हणजे कोण? आयकात रे, तुम्ही म्हाकाच प्रश्न विचारपाक लागले मरे. खरें म्हणजे हे प्रश्न काँग्रेसीन भाजपाक विचारपाक जाय. पूण ते सगळे आसात नवखे, हुस्क्यांत आसात. कितें विचारचें कशें विचारचें ह्या खातीर मरे काँग्रेस अस्वस्थ आसा. आनी थंय मंत्री आपूण जर सारकी जाप दिली ना जाल्यार भाई कितें म्हणटलो ह्या भयान आसा. पयलीं कितें जातालें, मनोहर पर्रीकार आपुणूच बॉलिंग घालतालो आनी मागीर पयत बसतालो कितें चल्लां पळय तें. आतां बॅटिंग करची पडटली ह्या मंत्र्यांक, पूण बॉलिंग बरी जाय. विजय सरदेसाय मरे फास्ट बॉलिंग घालपाक तयार जाला. काँग्रेसीक मरे बॉलिंगेचो तितलो अनुभव ना. ते फक्त बॅटिंगेचे प्रॅक्टिसूच आसात. म्हणटकूच नो बॉल पडत म्हणून ते मरे हुस्क्यान आसात. माध्यमाचो प्रश्न आसा तसोच नाजूक आसा म्हणून सीएमाचेर टेन्शन आसा. कळ्ळें तुका? आनी मतदार बाबडो आपली मतां घालून मेकळो जाला. ताजे फुडें आनी कांय वाटूच उरूं ना. आतां 5 वर्सां खा पातळ्यो. आनी कितें जालां दत्तू अप्पा? टेन्शन आनी कोण दत्तू अप्पा. आनी दबाव कसलो येयला तेंचेर. खणीचे कितलेशेच हजार कोटी मरे परत तकली वयर काडपाक लागल्या. आनी तो गाडगीळ अहवाल आयला ताका लागून पर्यावरणवाद्यांक मरे हुस्को जाला. तांकां सॅटिस्फायड करून गेल्यार खण मालक दुखावतले, खुबदाळटले. आसा तो घोगो मरे आडटलो. घोगो आटलो जाल्यार आमदार दुखावतले. आनी आमदार जर दुखावले जाल्यार सरकार पडपाचो प्रश्न आहा.
पण सरकार तिगोवपा खातीर सगळी शक्ती वापरची पडटली. म्हणजे परत दिगंबर सरकारा भाशेन 5 वर्सां कदेलां सांबाळपाक आनी हेका तेका सांबाळपाक एनर्जी काबार. रायट यू आर. गोंयनाथ तूं सारकें उलयलो. गोंयचे आमी हे करतले ते करतले अशें उतर दिवन मरे पयलींचे मेकळे जाल्यात आनी आतां तर ते काम करिना जाल्यार सत्ता तिगोवपाचें टेन्शन आसा. आनी ती सर्कस मरे सादी आनी सोपी न्हू. तातूंत मरे तुजें ब्लड प्रेशर वाडटा, कोलेस्ट्रॉल वाडटा, हार्टाचेर टेन्शन येता, मेंदवाचेर टेन्शन येता. आतां तूं करतलो कितें? हेल्थ सांबाळटलो काय सत्ता सांबाळटलो? हे मात सामकें खरें आं. आमी राजकारणान ना ते सामकें बरें. हय गो बाय, हय गो, सारकें खरें तुजें. म्हणून संत तुकारामान म्हणा, तुका म्हणे उगी राहावे, जे जे होईल ते ते पहावे. जय लोकशाय, जय लोकशाय, लोकशाय. जय लोकशाय, जय लोकशाय. लोकशाय.